मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान विठ्ठलापूर सांखळे हांगासर सुरू आशिल्ल्या चैत्रोत्सवात वांटो घेतलो। बेरेस्तारा राती मुखेलमंत्र्यान श्री विठ्ठल रखुमाई देवळात हाजेरी लावन श्रींचे दर्शन घेतले। उपरांत लागींच आशिल्ल्या अपर्णा देवी राणे हांच्या वाड्याक लेगीत भेट दिली। ह्या वेळार राणे हाणें मुखेलमंत्र्याचो सत्कार केलो। मजगतीं दर वर्सा प्रमाण मुखेलमंत्र्यान अंदूय चैत्रे निमतान फेवरेट आयस्क्रीमीचो घोस्त काडलो। चैत्रोत्सव हो सांखळेंतलो सगळ्यांत व्हडलो उत्सव तशेंच गोंयांतलो एक नामनेचो उत्सव। ह्या उत्सवात वांटेकार जावपाक गोंयच्या सगळ्या वाठारांतल्यान लोक थंयसर येतात। चैत्रेचे खाशेलपण आशिल्लो वीरभद्र नाच पासून खूब नामनेक पावला आनी ताचे खातीर लोकांची व्हडा प्रमाणांत गर्दी आनी चड गर्दी हांगासर आकर्शीत जाता अशें उद्गार मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार काडले। सांखळेंतल्या विठ्ठलापुराच्या देवळांतली चैत्र उत्सव सगळ्यांत व्हड उत्सव आणि 7 दीस चलपी ह्या उत्सवाक पुराय गोंयभरांतल्यान लोक पांडुरंग विठ्ठलाचें दर्शन घेवपा खातीर हांगासर येतात। चैत्र उत्सवाच्यो समेस्त गोंयकारांक उलोवूंक पणजी भेटयता आनी चैत्रेच्या निमित्तान येवपी सगळ्या भाविकांकूय हांव पणजी भेटयता। पांडुरंगाचें देवूळ हें तशें गोंयांतलें फेमस देवूळ आनी ह्या चैत्र उत्सवांतलो वीरभद्र पळोवपा खातीर लोक राष्ट्रांतून मुद्दामून हांगासर येतात। हांव परत एकदां हांगासर सगळ्या लोकांचें स्वागत करता। सांखळेंतलो वीरभद्र हो तसो गोंयभर प्रसिद्ध आसलेलो वीरभद्र उत्सव आनी आमची संस्कृती आनी परंपरा जगता आसतना विठ्ठलापूरकारांक आनी सांखळेकार हांच्यानी मेळून हो चैत्र उत्सव तितक्याच व्हडा उमेदीन मनयता। वीरभद्र उत्सव सुद्दां आजुनूय बी तितक्याच मोठ्या प्रमाणांत मनयलो वयता। हांव सगळे जे भावीक आनी खास करून देवस्थानचे पदाधिकारी हांचे सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता की चैत्र उत्सव ही दर वर्सा व्हडा प्रमाणांत सेलेब्रेट जाता तशी जावची आनी चैत्रेच्यो परबी